नवे गोंय तयार करपा खातीर गोंयकारांक बेगर करपाचो यत्न चल्ला। भौमांतल्यान राष्ट्रीय महामार्गाच्या रुंदीकरणाचो सरकारान हट्ट धरला। खरो पूण बांबोळे जीएमसी सामकारल्यान वचपी राष्ट्रीय महामार्गाचो आराखडो कोणा खातीर बदल्लो असो प्रश्न काँग्रेसीचो फुडारी एल्विस गोमसान केला। बांबोळे जीएमसी कडल्या बांदिल्ल्या राष्ट्रीय महामार्गाच्या आराखड्या विशीं स्पश्टीकरण दिवचे अशें आवाहन एल्विस गोमसान केला। एक बोमाचें जर उदाहरण घेत, नॅशनल हायवे जी बांधता सरकार, केंद्र सरकार बांधता म्हणटा, म्हणजे मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रान्सपोर्ट अँड हायवेज मॉर्थ म्हणटा ताका। तांचो लोकल एजंट कोण? तांचो लोकल एजंट आमची स्थानिक पीडब्ल्यूडी। हांगा रिअलाइनमेंटा खातीर लोक झुजता की आमकां हो अलाइनमेंट आसा तो नाका, आणि निलेश काब्राल येवन थंय एक प्रेजेंटेशन दिता की अशेंच जावपाक जाय। आता कितले लोकांक मान्य आसा ते म्हाका खबर ना, चर्चा जावपाक जाय आणि योग्य तो तोडगो काडपाक जाय। पण एट द सेम टाइम हेच मॉर्थ, हीच पीडब्ल्यूडी नॅशनल हायवे बांधता असताना गोवा मेडिकल कॉलेजी कडेन, गोमेको कडे मुखार अलाइनमेंट जो आशिल्लो ओरिजिनल अलाइनमेंट तो चेंज करतात। कोणा खातीर चेंज करतात? हांगा तरी एक आंदोलन जाता, थंय कोणी आंदोलनां केली चेंज करपाक? आणि आज त्या गोवा मेडिकल कॉलेजी कडेन जी परिस्थिती जाल्या ती पळयली जाल्यार तुमचे एम्ब्युलन्स सुद्धा त्या गोवा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटलान भितर सरपाक इतले त्रास जाता। आणि हांव एक चॅलेंज दिता, तो मागीर पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर कोणी आसूं, निलेश काब्राल आसूं किंवा सीएम डॉक्टर प्रमोद सावंत आसूं, ना जाल्यार केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आसूं, हे म्हणजे चॅलेंज हांगा काँग्रेस पार्टीच्या वतीन आणि वैयक्तीक म्हजे वतीन की गोमेको कडेन जो अलाइनमेंट चेंज जालो ताचेर तुम्ही एक प्रेजेंटेशन द्या, ना जाल्यार तुमचे कडेन हांव म्हजे कडेन आसा ते डॉक्युमेंट घेऊन डिबेट करपाक रेडी आसा।